नमस्कार योकार गोवा टुनाइट स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। 11वीच्या इतिहासात क्रांती दिसाचो धडो, स्वातंत्र्य सैनिकाचे पेन्शन नोकऱ्याचो प्रश्न फुडल्या क्रांती दिसा आदी तळी, मुख्यमंत्र्याचे उतर स्वातंत्र्य सैनिकांची आग्वाद आउटलेटाचेर शिटकावणी। मोगाचो सस्पेन्स सुटलो, 37व्या नॅशनल गेम्साचो मास्कोट मोगा लॉन्च, गोयचे टीमीचे जर्सीचे अनावरण, मोगान घाली गोयची जर्सी। गोंयांत फाल्यां सावन 4 दिसांची निमाणी G20 टुरिझम वर्किंग ग्रुपाची बसका, गोंय टुरिझम रोडमॅप फायनल, क्रूज टुरिझम, ग्लोबल टुरिझम, पब्लीक प्रायव्हेट मळार चर्चा। फुडली राष्ट्रीय विधिकार परिषद गोंयांत, मुंबय राष्ट्रीय आमदार परिशदेच्या समारोप सुवाळ्यात घोषणा, काँग्रेस आनी आरजीच्या आमदारांचो गोंयांत परिशदेक येवकार। क्रांती दिसाच्या मुर्तार प्रदेश काँग्रेसीची भारत जोडो यात्रा, रायबंदर ते आझाद मैदान, जाणट्या नेणट्या कार्यकर्त्यांचो प्रचंड प्रतिसाद, राजधानीत काँग्रेसीचे शक्ती प्रदर्शन। पेटे मांजरांक पोतयांनी घालून कोयरात नुस्त्याच्या बाजारांत सोडप, साखळेक बांदून पोट्या पाण्याचे हाल करप गुन्यांव, पॅट्रन सिरिजात मोने जातीचो वकील डेक्स्टर ब्रागांस। आनी केप्यां राती उटंगार, आंबेडेचो नवो ग्राउंड काबार जावन स्विमींग पूल, उदक निसतलें, जमीन बसली, वॉकिंग ट्रॅकाचे टायल्स वयर, काम सबस्टँडर्ड, पंचायतीची शबय। खबरो विस्तारान। सन्मानान जगूंक दियात, सुखान मरूंक दियात, आग्वाद जेली सारकेल्या वास्तूच्या पावित्र राखात, ती मुक्ती लढ्यांची देवळां, मुक्ती झुंज भुरग्यांक शिक्षणांतल्यान कळूंक जाय। गोंय क्रांती दिसा स्वातंत्र्य सैनिकाची कळकळीची विनवणी। फुडल्या वर्सा सावन 11वीच्या इतिहासात क्रांती दिसाचो धडो आसतलो, मुख्यमंत्र्याचे उतर। निषेध करपा सारकी गजाल आहा, लज दिसता सांगपाक, पूण हांव ह्या दिसा शिक्षण मंत्री आशिल्ल्या मुख्यमंत्र्याक उलो मारता, खरोच स्वातंत्र्य लढो गोंयांत सुरू जालो 1946 ह्या दिसासान। तातूंत इतिहास फाल्यांचे पिळगांक कळूंकूच जाय। प्लीज डोंट रिमूव दी रेव्होल्युशनरी चॅप्टर्स ऑफ गोवा फ्रीडम फायट स्ट्रगल फ्रॉम दी हिस्ट्री ऑफ टॅक्स। आयचो हो दीस मागणी करपाक न्हय, पण दुर्दैवान आमचेर पाळ्या आयल्या। आमी लढो दिसनात दिताले तेन्ना तृतीय सगळ्या आमकां रेज मार्क उठून आगवाचे बंदखणीन घालताले। डॉक्टर लोलयाक आगवाचे शिव म्हणटाले। त्या दोनूय बंदखण्यांनी सरकारान आज म्युजियमां केल्या, ती फक्त म्युजियमांनी देवळां ती आमची स्वातंत्र्य लढ्याची। तातूंतल्यान आग्वाद म्युजियम जर गोंय सरकारान आतां सोऱ्याची बाग सुरू केल्या, हॉटेलाची रूमय करपाक आसा म्हणून कानार पडटा। ही म्युजियमां नाचपाची गावपाची न्ही, पियोवपाची इंटरनॅशनल सेंटर्स करूं नाका। म्हाका ह्या समयार राज्यपाला लागीं, मुख्यमंत्र्या लागीं, सगळ्या मंत्री आमदारां लागीं, सरकारी अधिकाऱ्यां लागीं जे आपल्यापण तुवें आमकां दाखयलें तेंच तांकां दाखयात। तांच्या रुपान आमी तुमचे कडेन आयल्यार म्हणून समजायात आनी आमचे कडेन सोडोवपाक मदत करात। पणजे आझाद मैदानार जाल्ले हे क्रांती दिसाच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्र्याची जाप। हो इतिहास 11वीच्या हिस्ट्रीच्या बुकात हो फुडल्या वर्साच्यान इतिहास निश्चितरित्या आसतलो। तांचेर खंयच्याच पद्दतीक खंयच्याच स्वतंत्र सैनिकाचेर अन्याय जावचो ना हें निश्चितरित्या सांगता। पण फुडल्या 18 जुना पयलीं एकूय स्वतंत्र सैनिकाचो भुरगो नोकरी घेयनासतना उरचो ना। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव म्हणटा, स्वतंत्र सैनिकांचो मान राखात। And it is shocking to see that these issues are still pending. Pensions are still pending. Jobs to freedom fighters are still pending. मडगांवां लोहिया मैदानारूय क्रांती दिसाची कार्यावळ जाली। राम मनोहर लोहियाची फामिलूय थंय हजर आशिल्ली। दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघाचो प्रभारी केंद्रीय म्हायती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखरूय सुवाळ्याक आशिल्लो। Dr. Lohia ji had realized
that the then political movement of the Congress had made a mistake by ignoring Goa's freedom. The Congress at that time did not endorse the Goa National Congress, which was founded in 1928 by Tristan Bicuna. Dr. Lohia then decided to take matters into his own hands, and as a result, he complied and spoke at Jaganlal Shah's mansion in Panaji on June 16, 1946, which then snowballed into what we know as the freedom movement and the eventual liberation of Goa. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोगाचो सस्पेन्स निमाणे सुटलो. 37व्या नॅशनल गेम्साचो मास्कोट मोगा ताळगांवां श्यामाप्रसाद स्टेडियमार मोगाचो लॉन्च. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ऑलिंपिक संघटनेची अध्यक्ष पीटी उषा, संवसारीक मेडल जैतिवंत बॉक्सर MC मॅरी कॉम, खेळा मंत्री गोविंद गावडेन मोगा लॉन्च केलो. मोगा बरोबरच गोंयचे टीमीचे जर्सीचे अनावरण जालें. मास्कोटाच्या आंगार गोंयची जर्सी. मोगा आयलो, आता भिवपाची गरज ना. 2008तल्यान गोंयकार नॅशनल गेम्स होस्ट करपाची वाट पळयताले. म्हाका दिसता 13 वर्सां जावन गेली. आयज होस्ट करतले, फाल्यां होस्ट करतले, हो रायट टायम आशिल्लो. आझादी का अमृतकाल ह्या समयाचेर आनी खास करून आज 18 जून गोंयचो क्रांती दीन आनी ह्याच दिसा आमी आयज 37 नॅशनल गेम्सचे मास्कोट लॉन्च सेरेमनी दवरला. आनी गोंय जशें टुरिजम क्षेत्रांत जाणा जाल्लें आसा, तशेंच हाज्या फुडें वेगवेगळ्या नॅशनल गेम्स ऑर्गनायज करपाकूय बी म्हाका दिसता प्रत्येक जाण गोंयांत येवपाक पळयता. हाल्लीच आमी वर्ल्ड टेबल टेनीस टुर्नामेंट गोंयांत ऑर्गनायज केलो. आयर्नमॅन 70.3 आमी गोंयांत ऑर्गनायज करपाक शकले. आनी आतांच आमकां बीच व्हॉलीबॉल होय बी गोंयांत ऑर्गनायज करपाक सोदता. म्हाका दिसता त्या खातीर इंटरनॅशनल आनी नॅशनल सगळे जाण आपलें आयोजन हे गोंयांत पळोवपाक सोदता, गोंयांत करपाक सोदता. कित्या खातीर तर मोगा खातीर, गोंयच्या मोगा खातीर सातत्यान वेगवेगळे आयोजन हे गोंयांत जाता. म्हणून हांव म्हज्या समेस्त गोंयकारां कडेन मागता की असोच तुमचो मोग जो आतां पर्यंत तुमी वेगवेगळ्या इव्हेंटा खातीर दिल्या, वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनांत तुमी वांटेकारी जाल्या, त्या हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन आमी सगळे जाण वांटेकारी जातले. My message to the young and budding athletes is to be truthful, have the true sportsman spirit, and pledge to the Olympic movement and its motto of Citus, Altius, Fortius, meaning faster, higher, stronger, and which only teaches to dream big and continue to aspire for excellence. It is an opportunity to building a personality. आणि म्हणूनच आज खेळ ह्या दृष्टिकोनातल्यान विचार करपाक जाय की फक्त हो इव्हेंट म्हणून न्ही. आम्ही जर मुखार वतले जाल्यार मुखावले 10 वर्साचे फक्त गोंयच्या सरकारान दवरलेले आसात, हांवें दवरले आसात, म्हज्या आदरणीय मुख्यमंत्र्यान दवरलेले आसात. गोंयांत फाल्यां सावन 4 दीस चवथी आनी निमाणी G20 टुरिझम कार्यगट आनी मंत्री गटाची बसका. बसकेत क्रूज टुरिझम, ग्रीन टुरिझम, ग्लोबल टुरिझम, प्लास्टीक इनिशिएटिव्ह आनी पब्लीक प्रायव्हेट मळाचेर चर्चा. गोंय टुरिझमाचो रोडमॅप फायनल जातलो म्हणून केंद्रीय पर्यटन सचिव व्ही. विद्यावती उलयली. गोंयांत फाल्यां सावन 22 जून मेरेन चवथी आनी निमाणी G20 टुरिझम कार्यगट आनी मंत्री गटाची बसका. There is no reiteration to say that Goa is one of the best known global tourist destination and is a perfect
grand finale for the tourism working group. We've had 3 meetings so far. The first one was in Rann of Kutch, the second one was in Siliguri, the third one was in Srinagar, and the fourth, the final working group meeting is here in Goa. The first one we have is the event on cruise tourism. We also have another event on cruise tourism which focuses mostly on India, mainly on India, making India a hub for cruise tourism. We have another event which is focusing on environment, which is towards a circular economy of plastics in tourism, the Global Tourism Plastics Initiative. This will focus on engagement of tourism stakeholders to address plastic pollution. We have invited representatives from different states, different state governments as well, because we very strongly believe that this is a great opportunity for us to learn and share experiences from each other. We also have a public-private dialogue on importance of travel and tourism to the G20 economies. भारताचे G20 यजमानकेत ही G20 टुरिझम कार्यगटाची समाप्तीची बसका आशिल्ल्यान हे बसकेत G20 खातीर गोवा रोड मॅप फायनल जातलो. Under the G20 tourism track, the tourism working group is working on 5 interconnected priority areas: green tourism, digitalization, skills, tourism MSMEs, and destination management. Now, these priorities are the key building blocks for accelerating the transition of the tourism sector and achieving the targets for the 2030 SDGs. Friends, the 2 key deliverables of the tourism working group we are looking for are the Goa Roadmap for Tourism as a vehicle for achieving sustainable development goals, followed by the G20 Tourism Ministers' Declaration. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. फुडली राष्ट्रीय विधिकार परिषद गोंयांत मुंबय शेनवारा राष्ट्रीय विधिकार परिशदेचे समारोप सुवाळ्यात घोशणा. गोंयच्यान काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस आनी आरजीचो विरेश ह्या परिशदेक गेल्ले. दोगूय म्हणटा खुबश्यो गजाली शिकूंक मेळ्ळ्यो. ह्या परिशदेक दोगांयनी गोंयांत येवकार दिला. गोंयच्या कांय बऱ्यो शासकीय पद्दती ह्या परिशदेंत विधिकारा मुखार मांडल्यो. मुंबय 3 दीस सुरू आशिल्ले राष्ट्रीय विधिकार परिशदेचो समारोप सुवाळो शेनवारा जालो. फुडली राष्ट्रीय विधिकार परिशद गोंयांत करपाची घोशणा. ताचे फुडें कर्नाटकाची तयारी. परिशदेक सगळ्या पार्टीचे आमदार आनी विधान परिशद वांगडी म्हळ्यार MLC वांटेकार जाल्ले. गोंयच्यान काँग्रेसीचो आदोगाद कार्लोस फेरेर जाल्यार आरजीचो विरेश बोरकार आमकां मेळ्ळे. दोगांचोय परिशदेक येवकार. परिशदेक मंत्री रोहन खंवटे, आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी आमदार कार्लोस फेरेरान आपणायल्ल्यो बऱ्यो शासकीय पद्दती प्रदर्शीत केल्ल्यो. हाव टू इंटरॅक्शन कशें जाता आनी अदर स्टेट्स बाकीचे स्टेटीचे MLAs MLC जातले आनी इंटरॅक्शन खूब बरें जालें. खुबशे टॉपिक्स जातले जे टॉपिक्स घेवन इंटरॅक्शन आसतालें. सो पॅरलली आमी डिफरंट सॅक्शनान वचून तें इंटरॅक्शन घेवंक शकताले आनी व्हेरी गूड ऑर्गनायज आमचो जेन्ना पळयता आमी सच अ बीग इव्हेंट आख्खे इंडियेचे MLAs जेन्ना हांगा येता आनी वी कम टू नो इच अदर एकामेकाक वळखुपाक मेळटा. डिफरंट पार्टी लेवल आसा पण एकदां वळखुपाक मेळटा आनी देर आयडियाज एंड आवर आयडियाज वी कॅन शेअर. आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेचर्स म्हूण आशिल्लो and there the UP speaker Mahananji, he gave very good tips. Let me say one thing, he may belong to BJP, but I found him very highly this thing and I even complimented him for it because see, we are first time legislators and we are bound to be raw in these things. But if someone gives good advice, and he gave advice to everyone, there were people in our session from Himachal, from Madhya Pradesh, from Gujarat, Goa, and so there was a wide spectrum of people. ही परिषद गोंयांत घडोवन हाडूंक दोगांचो येवकार. अशें पळय सगळे भारतांतले लेजिस्लेचरांक गोंयांत आपोवपाक तुमी कशें पळयता? आय वेलकम इट. गोंय आयल्यार आमकांय सोंपें जातलें कित्याक आमकां वचपा येवपा आनी मागीर भायर हॉटेलान रावपा. तूं जाणा आमी गोंयकार गोंयांत रावपा आमकां बेस्ट. सो इफ गोंयांत आयले जाल्यार इट विल बी वेरी वेलकम. And it will be very nice. Actually, I was thinking, instead of having another parallel conference, I think the second edition of this could even be held in Goa. सी असो समज इव्हेंट आसा जाल्यार ऑब्वियसली आमी वेलकम करता पण इट डिपेंड्स ऑन गोवा. मिन्स गोंयांत आतां तुमी पळयता आसतलें केदें व्हडलो हांगा स्ट्रक्चर आसा आनी कितली स्पेस आसा ती. सो गोंयांत तशी स्पेसूय आसपाक जाय, तशी अरेंजमेंटूय करपाक जाय. समज तशें जाता जाल्यार वेल एंड गूड आनी असो एक्सपिरियन्स गोंयांतूय घेवपाक मेळटा. बट प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकर आनी शिरीष कुंकळकर मुंबयच्यान. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. क्रांती दिसाच्या मुहूर्तार प्रदेश काँग्रेसीन रायबंदरा सावन आझाद मैदान भारत जोडो यात्रा काढली. यात्रेक कार्यकर्त्यांचो प्रचंड रिस्पॉन्स. जाणट्या नेण्ट्या कार्यकर्त्यांनी एकठांय यात्रा काढली. जोडो जोडो भारत जोडो, राहुल गांधी जिंदाबादच्यो घोशणा. गोयच्या क्रांती दिसा राजधानीत काँग्रेसीचे शक्ती प्रदर्शन. गोंयांत जे आमचे बेरोजगार तरणाटे आसा तांकां न्याय मेळचो, तांकां रोजगार मेळचो. गोंयांत चलपी जे सरकार आसा ते सरकार सारकें गोंयकारां खातीर काम करचें. ह्या चावेसान आमची ही गोंय जोडो भारत जोडो ही कार्यावळ आयज जाता. त्यांनी वेगळे वेगळे युथांक स्टुडंट्सांक ह्या यात्रेक जॉइन केलो. हेजो फाटलो एकूच हेतू आशिल्लो जो राहुल गांधीन कन्याकुमारी ते काश्मीराक जी भारत जोडो यात्रा केल्ली ताचो एकूच उद्देश आशिल्लो की आख्ख्या देशाक एक करचे. कारण सध्या बीजेपीचे राज्य आसा ते देशाचे कुडकी करतात, धर्मा भितर कुडकी करतात, जाती भितर कुडकी करतात, वाठारा भितर कुडकी करतात आनी मणिपुराक आयज कितें चल्लां तें पळयता. लोकां कडेन मागता, युथा कडेन मागता, तुमी एक फावट आमी म्हणटात तुमी फाल्यांचे लिडर्स ना, तुमी आयचे लिडर्स. कित्याक आमी तुमचे भाशेन भुरगे आसतना जॉइन जाल्ले. पेटे माजरांक पोतयांनी घालून कोयरांत नुस्त्याच्या बाजारांत सोडप, साखळेक बांदून पोटापाण्याचे हाल करप हे गुन्हा. मोने जातीचेर अशे अत्याचार करतल्यांचेर कायदेशीर एक्शन घेवपी एक्टिव्हिस्ट आसात. ही तांची मोने जातीक लिगल एडवोकेट आमचे पॅटर्न माळेंत मोने जातीचो वकील डेक्स्टर ब्रागांज. मार लागिल्ल्या सुण्या माजरांक रेस्क्यू करून सांबाळपाचें ताका पिशें. आमच्या पॅटर्न्स ह्या सिरिजा भितर आयज मेरेन आमी खुबशे एनिमल रेस्क्युअर्स तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. आज आमच्या बरोबर असोच एक एनिमल रेस्क्युअर आसा, डेक्स्टर ब्रेगेन्झा. पूण डेक्स्टर ब्रेगेन्झा हाची खासियत ही की तो एनिमल रेस्क्यू बरोबरूच एनिमल क्रुएल्टीचेरूय बी काम करता. डिस्ट्रिक्ट सोसायटी फॉर प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स म्हळ्यारूच DSPCA ह्या ऑर्गनायझेशना खातीर काम करता. आनी हे ऑर्गनायझेशन जे आसा तें गव्हर्मेंटान सुरवात केल्ली आसा. डेक्स्टर ब्रेगेन्झा कडल्यान आमी अदीक म्हायती ह्या विशयाचेर जाणून घेवया. वेलकम डेक्स्टर. डेक्स्टर, म्हाका सांग, बेजिकली हे जे ऑर्गनायझेशन आसा DSPCA नॉर्थ, हे ऑर्गनायझेशन कित्या खातीर काम करता आनी कशा पद्दतीन काम करता हे थोडक्यात आमकां तूं सांग. बेजिकली म्हटल्यार हे आमी करता जितले क्रुएल्टी केसीस आहा. क्रुएल्टी केसीस आतां खूब तरेच्यो आहा. स्ट्रे डॉग्साच्यो, डॉमेस्टीक डॉग्स, कॅट्स, अदर एनिमल्स, एनी एनिमल्स. तेजेर जे लोक अत्याचार करता, तांकां मारता, तांकां पॉयजनींग करता, गाडी मारता आनी कोण तेजेर कांय एक्शन घेयना. सो तेंचेर एक्शन आमी घेता. तुमी आमकां रिपोर्ट करूंक जाय ह्यो केसी आनी आमी ह्या केसींचेर मागीर फायल करता केस आनी तेजेर एक्शन घेता. तशेंच लोक डंप करता पेट्यांक बिट्यांक, ते इलिगल. रिलोकेटींग करता ते इलिगल. सो अहें तुमकां कितें दिसता जाल्यार तेंचे गाडयेचे नंबर, तेंचो फोटो जावं कितें एविडन्स आहा ते तुमी काडा आनी आमकां रिपोर्ट करा. आमी तेजेर एक्शन घेतले. डेक्स्टर, अश्यो कितल्योश्यो केसी तुमी आयज मेरेन हँडल केल्या? अश्यो खूब केसी आतां ऑलमोस्ट 3 years जाल्ले अश्यो खूब केसी आमी हँडल केल्या. पॉयजनिंगाच्यो, मागीर खूब तरेच्यो, इवन बांदून दवरता मोर दॅन 4 hours धाकटे चेनीचेर, उदक ना वताक, ती पासून क्रुएल्टी. सो अशे खूब तरेचे क्रुएल्टी आहा. मागीर फाटे दिसांनी गोड्यांचे आसले, गोड्यांक बांदून दवरी, पांय बांदूंक दवरी, असल्यो खूब केसी आमी हँडल केल्या. पिंजऱ्यांनी दवरता, त्या बॅकयार्ड ब्रिडर्स म्हणटा ते पिंजऱ्यांनी दवरता, तांकां सामको जागो ना, कांय ना, सुण्यांक माजरांक तशेंच पोसता. सो ही असल्यो खूब टायपच्यो क्रुएल्टी आहा ज्यो आमी, आनी तेका प्रोटोकॉल आहा, तेका आमी कशें हँडल करता पळय ते.
आनी आमकां हितून VOs आहा वेटनरी ऑफिसर पुलीस ते आमकां सपोर्ट करता. तुमी माजरां सुणे पोसता जाल्यार रिस्पॉन्सिबल पेरंट्स कशें पोसा तांकां अशें सोडी नाका भायर सोडूं नाका. स्टरलायज करा व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हे पॉप्युलेशन कंट्रोल करपाक आनी प्लस तुमचे डॉग्स जावं कॅट्स हेल्दी उरपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टरलायज. डेक्स्टर ब्रेगांझा DSPCA ऑफिसर जाणें आमकां खूब म्हायती दिली एनिमल क्रुएल्टी विशीं म्हायती दिली. एनिमल क्रुएल्टीचेर जर एनिमलांचेर अत्याचार जायत जाल्यार आमी कितें करपाक शकता, खंय कंप्लेन करपाची आनी कशा पद्दतीन त्यो केसी हँडल करतात हाजी म्हायती डेक्स्टर ब्रेगांझा हाणें आमकां दिली. साहिल मांद्रेकारा बरोबर राधिका कामत सातोरकर, प्रुडंट मिडिया खातीर. पावसाक कळाव जाल्ल्यान गोंयभर शेतकारांच्या कपलाक आटयो. साळगांवां पर्रा वाठारांत हीच परिस्थिती. शेतकारांनी सगळी तयारी करून दवरल्या. पावस सारको सुरू जातनाच काम सुरू, मात पावस जाय तसो पडना. आतां कळाव तितलो फुडें कापणीक त्रास. शेतकारांक लुकसाणीचो हुस्को. पावस आखपाचें म्हणजे बरें. आतां 2 तारखेर 1 तारखेर पावस पडटालो. आतां पावसूच ना. पावस ना आनी आमी सगळे हुमण फोडून दवरल्या. आतां फक्त दुरो करपाचो आनी आमी आतां रावता पावसाक. पावस केन्ना येता तें पळोवया. 15 दीस जाले मरे, कांयच ना, अजून कांयच ना. ताका नडणी येवंक जाय नांगरतलो जाल्यार. दुरो करता ताका मातशी तरी नडणी येवंक जाय. नडणी येतकूच आमी नांगरून कोमेस करतले आनी मागीर ओपपाक कोमेस. आतां तो शेतां सारकी पळय धुल्लो जालो परतो. थोडे 2 दीस पावस पडलो, आतां शेतां तो धुल्लो जालो सारको, माती पयर जाता कितें. पूण आतां उपपाक लेट जालें म्हणटूच फुडें मागीर तुमकां त्रास फुडें त्रास उपपाक. आतां लेट जालीच उपपाक न्हू. उपपाक लेट जातली. 25-1 तारखेर भायर पावतले जुनाचे. जुलयाचेच पावतले. जुनाची 15 जाली मरे. मागीर आतां आनी कितें करपाचें कांय कळना. पळोवया पावसाची वाट पळयता आमी. हांव सबसिडीज घालता 80,000 सबसिडी मेळटा म्हाका. हांव खूब शेतां करता. लोकांची करता, करिना पळय ती शेतां हांवूच करता चडशीं. आनी सगळे टोटल शेतां कितकी आसतली, कितके शेतकार आसतले हांगा? 200-300. म्हणजे साळगांव पर्रा मागीर साळगांवांत खूब जाता. 500 लोकां वयर साळगांवाची शेतां. सध्या चालू आहा. लोकांनी तयारी करून घेवली सगळी नितळ केली. पूण पावस ना, पावसाची वाट पळयता आमी. काणकोणा चावडीर 4 बिल्डिंगो अनसेफ नगरपालिकेन जाहीर केला. मात त्यो मोडपाचें काम अजून सुरू केल्लें ना. ह्या पावसात कोसळत म्हणून थळाव्यांक भंय. बिल्डिंगो खंय 100 वर्सां फाटल्यो. फार्मागुडी इंजिनियरींग कॉलेजीक स्टेबिलिटी रिपोर्ट करूंक दिला. रिपोर्टा प्रमाण रोखडोच निर्णय जातलो. नगरपालिकेचें उतर. तातूंत एक बिल्डिंग नगरपालिकेची आसा. चावडी ही काणकोणची राजधानी अशी आमी म्हणटा. पूण ह्या चावडेर पोर्तुगीज कालीन अश्यो 4 बिल्डिंगी आसा ज्यो अशी जर्जर अवस्थे आसा की ते केन्ना कंटिन्युअस जर तर पावस पडलो त्यो बिल्डिंग्यो केन्ना पडत तें सांगपाक जायना. ह्यो बिल्डिंग्यो मेन बाजारां आशिल्ल्या कारणान ह्यो पडल्यो जाल्यार कोणाचेर पडपाक शकता, कोणाक इजा जावपाक शकता. हे जे वर्सां वर्सां एक स्टेप बाय कुडी पडत आसा न्ही. जवळ जवळ 150 वर्सां फाटली बिल्डिंगी. आनी तो एक ओनर आहा आनी कितें जालां तेजो रेंटर म्हणून रावतालो तो मेलो आनी तेजे नंतर तेगे चलो आसता तो बट तेणी शॉप बंद उडयला. आतां तो फक्त ते हॅरेसमेंट आमकां हॅरेसमेंट म्हणून तो हाडून दवरले आहा. आनी ती गोवोरमेंट म्हणजे कलेक्टरा दिल्ली, डेप्टी कलेक्टर मामलेदार जाल्यार PI दिल्ली. म्हाका ती हें करपाक डेमोलीज करपाक स्कॉट दी म्हणून तेमी दिल ना. तेमी काडटा ते केले फॉरवर्ड करता म्युन्सिपालिटी धाडटात. आनी म्युन्सिपालिटीची ऑफिसराचेर ते कितें एक्शन घेतले हांव सांगूंक शकना. फाल्यां म्हुर्तकर एक्शन घेतले. हे चावड्यान खरें म्हळ्यार 4 बिल्डिंग्यो अश्यो आसात त्यो केन्नाय मोडूं शकता. बरी 100 वर्सां फाटली बिल्डिंग्यो. आनी आतां अशें कितें घडटकर डिझास्टर मॅनेजमेंट जें आसा तांचें काम कितें जुना पयलीं कितें प्रिपरेशन घेवपा जाय. त्या निमतान आमी काणकोणचे नगराध्यक्ष रमाकांत नायगांवकार विचारलें की काणकोण पालिकेन ह्या संबंधी कितें स्टेप घेतल्या. जवळ जवळ 5 बिल्डिंगी ज्यो डेंजरस म्हणून आमी इंजिनियरींग कॉलेजीक फोंडेर हाडला फर्मागुडी. म्हळ्यार तेजी स्टेबिलिटी चॅक करपाची. एक फावट कितें जाता आमी म्युन्सिपालिटी ट्रेड लायसन दिताय. ट्रेड लायसन दितकीर फाल्यां खंय मोडली ताका जबाबदार ट्रेड लायसन दिल्यार लोक आमकां विचारताले हे ट्रेड लायसन तुमी बिल्डिंगेची स्टेबिलिटी पळयनासतना दिली काय म्हणून. आमी इंजिनियरींग कॉलेजीक धाडला तेमी हो काम तेम गेले. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार. मान्सून सुरू जालो तरी अजून पावस शिपडून पडटा. मात केप्या राती अकस्मात उटंगार. आवेडेचो नव्यान बांदिल्ल्या ग्रावंडार बुट्टी मारून थंय स्विमींग पूल तयार जालो. दनपार म्हणसर सगळें उदक न्हिसतलें. मात ग्रावंड सगळो पेड्ड्यार. वॉकिंग ट्रॅक केल्लो तोवूय काबार. जमीन मुंगल्ली. टायल्स वयर.
काम सबस्टँडर्ड काम म्हणून पंचायतीची शबय. फर्स्ट पावस जळ्ळो असो आतां जळ्ळो तो तेतूंक हें बसलां म्हाका दिसता अख्खो फूल पावस म्हळ्यार हें सगळें हें आसा तितलें सगळें सकयल बसपाचें कित्याक काम सामकें तेगे म्हाका दिसता थर्ड क्लास क्वॉलिटीचें जालें आसा. सेकंड म्हळ्यार आमगे ते हेजेर पसून तेणी गेट गेटी हें केलें ना गेट आसा ती कितें जाली गोरवां येतलीं भितर भरतलीं आनी आमगे फुटबॉल म्हणटा तें आमगे मेन पावसा भुरगीं सगळीं फुटबॉल खेळटात जाल्यार तेतूंत कितें जाता गोरवां आयलीं गांव उदक भरलें म्हणटकीर ग्रावंड फुकता आनी गोरवां भरता मागीर फुटबॉल खेळटाना ताका घेता पडोन बुराक पडलें म्हणटकीर भुरगीं खेळटाना तांकां पांय मोडपाचे इंजरी जावपाक खूब चान्सीस आसता. हेजेर झेडपीन कितें सांगलां झेडपी बी येयल्लो हेजे बद्दल? हय ते ना झेडपी येयल्लो आमदार येयल्लो मिनिस्टर येयल्लो तेणें सांगलें ते नोव्हेंबर म्हणल्यार कंप्लीट करून दीत म्हणून. ड्रेनेज सिस्टम तेणी दवरला पायप दवरला ती पायप एकदम वर धरलय आनी ताका लागून तें उदक वचना. तें उदक वयता जाल्यार ताका बरी ग्रावंडाक फिलींग करून मात घालपाक जाय आसली आनी मात वयर येवन तें पायपांतल्यान वचपाक जाय आसलें पूण तें तेणी केलां इनकम्प्लीट दवरून गेला. हेजेर विचार आमी आतां हो ग्रावंड कशें लावन फिलींग माती घालून कितें जाल्यार निवळ करून भुरग्यांक घेवपाचो असो विचार आसा आमचो. पूण आतां पावस चडट्या कारणान ती माती मारली जाल्यार सारकें जात अशें बी आमकां तेजी हें ना कंट्रोल भरत ना भरत अशें. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.